सकाळी एफडीएची टीम लेड बाय अमित मंद्रेकर, डालन आणि संदीप शेळके आणि एक सकाळ फुडें आमची जो रेग्युलर जे चेकअप आसता बसी ज्यो येता ते इंटरस्टेटीच्यो त्यो चेक करपाचो एक आमी आयज परत एक आमी स्टार्ट केल्ले आनी तातूंतल्यान अशें कोण आयलें की जे पयलीं जे पळय कितें डिस्क्रिपन्सीज आशिल्ल्यो लोकांच्यो कितें चुकी आशिल्ल्यो तातूंत खूब सुदारणा जाल्ली आसा. फॉर एग्जाम्पल थोडे स्वीट्स आयले, स्वीट्स बॉक्स ताजे लेबल आसनाशिल्लें तें विथ प्रॉपर लेबल, जेजे आमी लेबल बी सगळें चेक केला. तांचे जो कोण प्रोक्युअर करता ताजें लायसन्स, मॅन्युफॅक्चराचें लायसन्स, मागीर थोडे फ्रोजन फीश आशिल्ले तेजें कंडिशन सगळें पळोवन जाका प्रोक्युअर करता तेजें लायसन्स आनी स्टोरेज कंडिशन सगळें पळोवन तांकां आमी तांकां डिस्पॅच केल्ले आसा, व्हरपाक दिल्ले आसा. तातूंत आमकां थोडे आयटम मेळ्ळे. फर्स्ट म्हणजे हो पिटा ब्रेड जो आमी शॉर्माक यूज करता पळय, हो पुणे खंयच्यान आयला हाजेर वेराबाउट्स कांय ना. वर्ली मुंबय म्हणून आसा आनी ताजेर डिटेल कांयच बरयल्लें ना, आतां टेम्परेचर कांय ना. म्हणून आमी जवळ जवळ एक 30,000 सुमार हो सीज केल्लो आसा. तशीच आमचे कडेन आयिल्ले आसा हांगा दुसरे मशरूम्स आयिल्ले आसा. मशरुमाचेर जी डेट आसता तेजी एक्चुअल मॅन्युफॅक्चर डेट आसपाक जाय. आयज 11 तारीख आनी ताजेर 11 तारीख घातिल्ली आसा आनी हो आयिल्लो आसा पुण्याच्यान. पूण हो खंय तरी हो मिसलीड करता कन्झ्युमरांक आनी ताजेर खुबश्यो ज्यो पळय क्लेम्स केल्ले आसा क्युअर्स लॉट ऑफ डिसीजीस वीच इज नॉट मिसलिडींग जनरल पब्लीक. तो आमी हांगा सीज केल्लो आसा. हाचे बरोबर आमकां एक प्रिमिक्स टी मेळिल्लें आसा जवळ जवळ एक 5,000चो. ताजेर लेबल कोणी हाडला, आतां ते वेराबाउट्स कांय ना. केन्ना म्हणजे जे लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो मॅन्डेटरी आसा, कोणी ते पॅक केला, केन्ना केला, कितले दिसा भितर ते खावंक जाय, तातूंत बॅच नंबर, लॉट नंबर कांयच बरयल्लें ना. कारण दिस इज जो गोईंग इन द मार्केट. हो आमी सीज करून दवरलेलो आसा. आतां हो सगळो जो सीज केल्लो जितलो जो माल आसा विथ द हेल्प ऑफ द म्हापसा म्युनिसिपालिटी आमी तो व्हरून डिस्ट्रॉय करतले. जे पयलींच्यान जे आमी कारवाई सुरू केल्ली ताच्या पासून आमकां एक कळून चुकलें की भितर 80 to 90% इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा. स्टोरेज कंडिशन, ताजें लेबलिंग, लोक कोण हांगा प्रोक्युअर करता तांचें लायसन्सींग खूब जाल्लें आसा. अजुनूय सुदारपाची गरज आसा. ते थोडे एलिमेंट्स आसा पळय आमी वी वील रायट टू दोज मॅन्युफॅक्चरर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स आमी तांकां बरोवन धाडटले की कितें डिस्क्रिपन्सी आसात त्यो डिस्क्रिपन्सी जाग्यार घालच्यो. आमकां कोणाकच हांगा माल धाडपाक कोणाक बंदी ना, कोणीय धाडचो, पुणून ते कायद्याचे चौकटींत रावन तो करचो आनी त्यो डिस्क्रिपन्सी जाग्यार घाला. जो कोण प्रोक्युअर ताका लायसन्स विसन्स सगळें जेन्ना तेज्यो पळय ट्रेसिबिलिटी आसतली तेन्नाच तो माला मेळटली. ही आमची जी कारवाय आसतली ही सकाळी फुडें आमी रावन ती हाजे फुडें चालूच उरतली. लोकांनी हाची नोंद घेवची की ऑथॉरिटीक फटोवन खंयचीच वस्त गोंयान भितर सरतली हें तो विसरप. हो म्हाका सगळ्यांक मॅसेज दिवपाचो.